खारे उदक भरिल्ल्यान पार्शेच्या शेतांचे भोव लुकसाण जाला। हांगाचो शेतकार पार्शेच्या उदकाचेर निबून आसा। मांद्रेचो आमदार जी तारोलकारान पार्शे वाठारांतल्या मानशेची पळोवणी केली। नोकऱ्या फाटल्यान लागचे परस शेतां करात अशें आमच्या आमदार मंत्री भाशणांतल्यान सांगतात। शेतकार शेतां करपाक फुडें सरल्यात, पूण तांकां साबार अडचणींक तोंड दिवचें पडटा। देखीक पार्शेचे शेतकार जी तारोलकारान ह्या वाठारांतले प्रस्न जाणा जावन घेतले। फुडल्या एका वर्सा भितर शेतां करपाक पूरक वातावरण तयार करतलो अशें आमदार जी तारोलकारान म्हळें। तेच बरोबर थळावेय हजर आसले। सगळे शेतकऱ्यांचो विषय आलो की मानशी जी पयलींच्यान पुर्वजाच्यान चलताली मानशी 3 मानशे म्हणटाले तेका। सो ते खाजनगुड्डो बांदतना ते मानशे सारके तेंच्यांनी प्रोविजन करूंक ना, कित्याक मानशी खंय पावण्यांक 2 लाखा मेरेन वयताली सगळे आनी तांकां आतां ती मानशी करूंक मेळना। कमिटी आहा ती कमिटी एक्टिवूय ना आनी तेका लागून मानशेचे जे काम करूंक जाय आसलें जे शेतकऱ्यां खातीर ओ ते जे पावण्यांक वयताले नुस्तेका खातीर ते जावंक ना सारके। तेका लागून ऑलरेडी WRD डिपार्टमेंटाक सांगलेलें, तेंच्यांनी इन्स्पेक्शनूय केलां, एस्टिमेटूय केला। तो बांद कोसळ्ळो तो कंप्लिटली तेंचो सारको बांदून दिवन हेचेर पेवर्स बीन सगळे येतले, बेंचीस येतले, ब्युटिफाय करतले हेका। तशेंच मानशेचे दारां तेंच्यांनी घेतल्या, तांकां सांगलां इमिजिएटली दारां घ्या म्हणून। ते दारां बेगीन जातली, फक्त तेंचे प्रोविजन जाळे घालपाचे आहा ते तेंचे कडेन डिस्कस करून तांकां ते काम करून दिता। कित्याक शेती ही इम्पॉर्टंट आहा स्पेशली पार्शे गांवांत, आनी ते खारें उदीक भरल्या कारणान शेती ही थंयसर डॅमेज जाल्ली आहा। आतां ती हे जर हे तेंचे दारांचे जर विशय जात जाल्यार शेती म्हाका दिसता फुडल्या एका वर्साच्यान शेती तेंची तांकां करूंक मेळटली। सो ते जाता तितके बेगीन तांकां मानशी करून दिता आमी। टेंडरिंग बीन जालें की मानशेचे बीन टेंडर एस्टिमेट आतां केला। एस्टिमेट आमी केला ह्यो प्रोविजन एंटायर बांद इन्क्लुडींग मानशी हे 2 फायल करूंक लायल्यात 25-25 लाखाचे। ऑलरेडी WRD मिनिस्टरा कडेन डिस्कस करून हे फायल प्रोसिजर एस्टिमेट करपाक लायला। एस्टिमेट ऑलरेडी रेडी आहा तेंचो। पर्सनली हांव फॉलोअप हांव फायली घेवन पर्सनली फॉलोअप करून इमिजिएटली घेवंक जाय। आमचे पयलींचे आतां बांद केल्लेले न्हू म्हटल्यार 7 वर्सां जाल्ली आसा। हेचे पयलीं आमची मानशेची म्हटल्यार पावणी जाताली म्हटल्यार एक पावसान आमकां थंय जाळे बीन लावपाक हेतूनसून पावणी जावन थंयसर कोणें जाळे पावणी व्हरोन जाळे बीन लायताले आनी तेतून आतां बांद जाल्ल्याक थंयसर मेंटेनन्स तेचो रिन्युवेशन आसलो तो रिन्युवेशनूय काय जावंक नासलेलो 7 वर्सां पयलीं। आतां 7 वर्सां जावन तेचेर आतां आमी इमिजिएटली भाईक कळयलें आनी तेचेर आमी सांगलें की खंय तरी एक क्लिननेस हें करा म्हणून। तेन्ना ते हें करून परतून ती मानशेची हे आसली ती दारां परतून तेच्या दारांचो मेंटेनन्स टायम टू टायम जाल्लो जाल्यार तांकां काय प्रॉब्लेम जालो। फुडें आमची शेतां आसात थंय ते सायडीन, तेतून पयलीं हेच्या मेरेन थंयसर लोक शेतां करताले आनी आतां ह्या जर मेन मानशाचीच दारां जमकिना म्हणटकच तेतून खारसाण भुतून चडल्या तांकां फुडें त्रास जाता। 3 माणशी अशें म्हणटाले आनी तेतून करून ह्या माणशेचेर पयलीं कमिटी आसली, ते कमिटींतल्यान ते वर्साक कितें तरी 2 लाखाक अशें पावणी व्हरताले। पावणी व्हेल्या नंतर तेन्ना ते नुस्तें मेळटालें, त्या नुस्त्याचे आशेक आसूं जाल्यार कित्याक आसूं तेन्ना काम करताले, ते ना न्हय करताले। आतां हे बांदकाम जाल्या कारणान तांकां हांगा कांय हें ना, त्यामुळे कोणाचोच हांगा लक्ष ना। कालचो माझे आमदार आसलो, तेणी खरें हांगा लक्ष दिवंक जाय आसलो, कित्याक तो एक ह्या कमिटीचो मेंबर आसलो अशें हांव आयकोन जाणा आसलें। जाल्यार त्या मानशेर तेणी लक्ष दिवन ही लोकांची जी शेतां वयर पाड पडल्यान ते जर तेणीन केल्लें जाल्यार आयज खंय तरी लोक सुशेगाद ते शेत करून आपले जगतले। आमचेंय शेत आसा पूण थंय खारें उदक भरता, त्या खाऱ्या उदका खातीर आतां लोक सकयल पळोवंक पळयना, वचोंक पळयना। कारण कितलो खर्च करा आनी मागीर खारें उदक भरलें जाल्यार सगळो खर्च फुकट वयता। हेका जबाबदार आसा तो हो माजी आमदार आसा अशें तरी म्हाका दिसता। कारण काल सकाळी हो आमदार निवडून येयलो आनी जेन्ना जीत आमदार निवडून येयलो तेन्ना तेणीन आतां ह्या गोश्टींचेर लक्ष दिवपाचें केलें। कितले हे आमचे पंच बिंच आहा तांकांय दिसलें की आमच्या फाटल्यान कोण तरी आसा बाबा, आनी त्या खातीर आमी हे फुडें सरून करुया म्हणून आमी हे तेच्या कानार घातले आनी आयज तेका आमी हांगा आपयलो। त्या प्रमाणे तो आमचो आमदार हांगा येयलो, आयज तो पळयता आनी पळोवन तो म्हणटा की फुडें आपूण हेचेर तुमी आमकां पंचायतीचें रेजुलेशन दिया, आपूण तुमची कामां करून दिता अशें सांगता हो। गोवा 365 खातीर पार्शेच्यान संदीप कामोलकार।